दीस आयचो विषय मानेवंत आग्नेल कोणाकूच भायराय नासतना उक्त्या मनान सगल्यांक वेंगयतालो ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्ता। मानेवंत आग्नेल सदांच उक्त्या मनाचो सगल्यांक योगा आयज नोवेनाचो 5वो दीस आयचो विषय मानेवंत आग्नेल कोणाकूच भायराय नासतना उक्त्या मनान सगल्यांक वेंगयतालो ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्ता। मानेवंत आग्नेल सदांच उक्त्या मनाचो सगल्यांक योगार दिवपी आनी मोयपासान वेगोवपी आसलो। उक्तेपणान जियेल्यारूच मोग स्पश्ट दिसून येता। समाजाक एकठांय दवरपाचें हें पयलें पावल। मानेवंत आग्नेल एक बरो गवली आसलो। आपल्या लोकांक मेळूंक तांचे आयकून घेवंक तो आयतो आनी तयार आसलो। तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेतालो आनी तांकां आदार दितालो आनी तांकां क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सोरशी व्हरूंक जाची देख घेवंक ताणें प्रयत्न केले। आपली सेवा करूंक न्हय बगोर दुसऱ्याची सेवा करूंक तो सदांच वावुरलो। येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात। भलायकी मागता मलायका फेर्नांडीस कंसावली टावन ह्या मिसांत भाग घेवंक शेवली टावन सेंट एंटनी चर्च हांची फिरगोजकारां तांचे पादविकार फादर सुकोरो मेंडीस हांच्या सांगाता आयल्या तांचे पासत आमी ह्या मिसांत मागुया। सगळीं आमी उबी रावुया। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन। सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू। तुमचे सोवे आसू। आज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 5वो दीस आयचो विशय मानेवंत आग्नेल उक्त्या मनाचो येवकार दिवपी आनी सगल्यांक वेंगोवपी। आमी क्रिस्ता सारके खुशाल उक्त्या मनाचे सगल्यांक वेंगयतले जावंक गरज। आमच्या जिवितांत मानेवंत आग्नेल उक्त्या मनान दुसऱ्यांक मोगान वेंगयतलो एक देखीवंत नमुनो। ताचे सारकेली जावंक आमी वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया। आयचो दीस देशाचो कारभार चलयतल्या सिव्हिल लिडर्सा पासत भेटयला। तांणी प्रमाणीकपणान आनी निस्वार्थी मनान आपले पोरजेची सेवा करूंक आनी आमच्या देशांत भावपण आनी एकवटाचे बांदपास घडोवन हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी कृपा ह्या पवित्र बलिदानांत आमी मागुया।
आनी ह्या दिनवासनेच्या बलिदानाचो फोड आम्हा समेस्तांक मेळटलो जाल्यार आमच्यो स्कोतायो आमचें पातळ गुडकून देवा लागीं एकामेका लागीं समाजा लागीं समुदाया लागीं पवित्र सभे लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागिवून सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा, सोर मनशांच्या बापा, सोर लोकांक एका मुळा तावन उपसोवन आनी एकठांवन एक मनशाकूड तूं घडोवन हाडटाय. सगल्या मनशांची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोय आनी आपल्या भाव भयणींची उदरगत जोडच्या ओतरेकांनी बोर. सगल्यां खातीर तूं दिताय ती पुस्कोळ देणी फावो ते परी वांटून घेवन दर एका मनशाचे सुदारणेक उपकारूं आनी सगळे जाती वर्गा वर्णांचे वेगळोचार आनी भेद काडून उडोवन मनशा समाजान न्यायनीत आनी प्रमाणीकपण रास करूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुद्यो दुसऱ्या जुद्योवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विद्वांचेर विसोर पडटालो. त्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणानो तुमचे मदल्या बऱ्या मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्या आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगले सोबेन मानून घेतली आनी बावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या एस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेसानाक आनी आंतोकेच्या 9 शिसा निकलावाक. हांकां तांणी दोर्मदूता मुखार व्हेले आनी मागणें करून
तांचेर हात दवरले. सोर्वेस्पोराचे उतर शिपडोत वेताले आनी जेरुसल्यान शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल याज्ञिकांनी पोरयान बावाटाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक कालसाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन तांकां दिनवासात. दातारांची किन्नोरी दवरून तांकां सोड गितां गायात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती कोत्तात, ताच्या माई मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखवल्याच्या कालार दाणो दितलो. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. शुभ वर्तमान आयकूंक आमची कालसां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, 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 soy, soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy, soy. Ulojata somia, tujica kraj kota. Sagutra kalsam balkon laleta ulojata somia tujica kraj kota tujica sagutra kalsam balkon laleta. Sorvespora, 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 soy, soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जीवावांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्कांचे परबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो सदांच मोग केलोलो, पूण आतां सुपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रात्र जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावांच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मोनांत घातलोलें. बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां.
आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोरशें गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, स्वाम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका पुर्तिपाल केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका पुर्तिपालून म्हळें, तशें जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून पुर्तिपाल केलो, तशें जाल्यार सुमया म्हजे पांयूच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगलेच नात. आपणाचो गात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हळें, सगले तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपली सुवातेर पोत्तून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मू? तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात. कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. म्हणटकूच तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुवर तो महान्ये वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र जाग्यार आमी तयारी कोत्ता मान्यवंत आग्नेलाच्या मोरणाच्या दिसाचो, जो 20 तारखे नोव्हेंबराचे. ह्या निमतान आमी सगळीं हांगा आयल्या. ताचें भाग्यवंतपण आपणावंक आनी आमच्याय जिवितांत आमी भाग्यवंत जावं. भाग्यवंत मान्यवंत आग्नेल उगट्या मोनांचो, सगल्यांक येवकार दिवपी आनी सगल्यांक वेंगोवपी हो विशय तुमी सुरवातेक आयकला. ही ताची वागणूक उगट्या मोनांची, दुसऱ्यांक येवकार दिवपाची आनी सगल्यांक वेंगोवपाची ताच्या घरांत तावन आयली. तो 10 वर्सांचो आसतना ताचो बापूय मेलो आनी 13 वर्सांची आसतना ताची आवय मेली. ताची आवय मारिया सिंफ्रोजा पेरपेत्वा हिणें ताका आपयलो आनी तिका गोमलें आपूण आनी उरची ना. आनी तिणें ताका कितें करचें तें सांगलें. आपल्या भावणांक ताणें राखूंक जाय, तांकां सांबाळूंक जाय, तांकां पवित्रपणान वाडोवंक जाय. सगल्यांक ताणें बरे भाशेन तांकां लेखूंक जाय, हें सगलें सांगलें. आनी निमाणें वस्त तिणें आपल्या पुताक आग्नेलाक सांगली ती म्हळ्यार, बाबा, हांव तुजी आवय तुका आनीक मेळची ना, पूण तुका हांव दुसरी एक आवय दितां.
दुखेस्त आवय ही तुजी आवय जातली आनी कसलेय तुज्यो अडचण्यो आसात, कसलेय तुजे प्रश्न आसात, हे दुखेस्त आवय फुड्यान वचून तुवें तुजें काळीज उक्तें करचें आनी ती तुका मार्गदर्शन दितली. आनी ते पासत ताच्या जिवितांत दुखेस्त आवयची भोगती ताका खोल आसली, इतलें की तो हांगा पिलार आसतना ही मोनास्त्रीची इगोर्ज आहा थंय तुमी पळयतात जाल्यार दावे वाटेन दुखेस्त आवयची इमाज आहा ती ताणें दवरली थंय तावन तो रायतूर आमचे सिमिनारींत आयलो तेन्ना आनीक ह्या भुरग्यांचो आत्मीक गुरू आसलो तेन्ना थंय ताणें दुसरे भाशेची दुखेस्त आवयच आपल्या हातान जेजू आसलो ती तुवें रायतुरा दवरली आनी ती आमचे इगोर्जेचे साक्रिस्तींत आहा मोदल्या अल्तारार. आनी मागीर जेन्ना तो कुमठा गेलो ताचें मन जालें ती थंय दवरूंक आनी थंय धाकटुली ताणें दवरली. कांय वर्सां फाटीं ताचे वयर हांवें पुस्तक बरयलां, त्या पुस्तकाक लागून हांव थंय गेलो तेन्ना ती धाकटुली थंय मेवली. हांवें त्या पिलारच्या पाद्रींक सांगलें ती वयर मारलेली ती सकयल दवर, ती गोरजेन दवर, कित्याक पाद आग्नेलान मुद्दम ती हाडलोली आपली आवय कशी. आपले खास आवयचे कितें तो शिकलो आनी आंकवार मेरेन ताका मार्गदर्शन दिलें तेंच सगल्यांक बरे भाशेन लेखूंक आनी मानूंक, उगट्या मनाचो जावंक, दुसऱ्यांक आपल्या जिवितान भितर काडूंक आनी दुसऱ्यांक खेरीत माई मोगान वेंगोवंक, ही ताची वागणूक तो ल्हान आसतना सुरू जाली. तो भुरग्यांक, वाड्याच्या भुरग्यांक आनी आपल्या गोरच्यांक दोतोन शिकयतालो, सगल्यांक एकठांय हाडून. ताचें उगटें मन पयलें थंय दिश्टी पडलें आनी मागीर तो सिमिनारींत रिगलो तेन्ना आपल्या बाराबोरच्या सभेन हें उगटें मन ताणें दाखयलें. अदीक करून पवितपणान वाडपाचें ताचें उगटें मन हे बाजून पवितपणान सगळीं वाडूंक उगटेपणी तो प्रचार करतालो आनी ताचे वागणुकेक सगल्यांक भितर घेतालो, सगल्यांक येवकारूय दितालो आनी सगल्यांक मोगान वेंगयतालो. ही ताची वागणूक जाली. आनी उपरांत लेगून तो याज्ञीक जातूच हीच ताची वागणूक जावं सिमिनारिस्तां सभें, कित्याक रायतूरचे सिमिनारीन तो तांचो ओत्मीक गुरू आसलो. सगल्यांक येवकार दी, खंयच्याय वेळार ताच्या दारार मारलो जाल्यार तो थंय आसतालो. तांकां येवकाराचीं उतरां दिवंक आनी तांकां वेंगोवंक आनी तांकां ओत्मीक दिशा दिवंक. आनी आपल्या संबून जिवितांत ताणें केलें. अदीक करून तो जेन्ना कोपेलांव पडलो, पादकूर पडलो आनी पादिगार पडलो, असल्याच मनान उगटें मन ताचें. ताका आक्रमण करूंक कोण आयले तांकां उगटे मनीन ताणें घेतले आनी ताका सांगलें पळयात, ह्यो आहा तुमचो हिशोब तुमचे फिरगोजेचो, तुमी जाय ते भाशेन पळयात. मागीर तेच तोटाकले आनी उगी रावन गेले, कित्याक तो दारूण जावंक ना. उगट्या मनान ताणें तांकां लेखलें. उसली ताची वागणूक जाली उगट्या मनाची. आनी जो उगट्या मनाचो मनीस तो देवाचो मनीस. उगटेपणी सगळें मानून घेता, देवाची येवजण मानून घेता, देवाचे प्रकल्प मानून घेता आनी त्या प्रमाणे सगल्यांक वागता. एक रूपकार देवा बापाचो. देव बाप सगळ्या सभें उगटो, सगल्यांक येवकार दिता, सगल्यांक वेंगयता. हे बापाचें काळीज ताचे आवय कडल्यान ताका फावो जालें आनी ते पासत असल्या उगट्या मनान तो जियेलो. आमच्या भुरग्यांक उगटें मन घरांत लावन येता. भुरग्याक आमी खेळपाच्यो वस्तू दिता
आनी ह्या भुरग्याक शिकयतात, थोड्यो आवय शिकयतात, बाबा ही तुका दिल्या, तुजो शेजारचो भुरगो तुजे कडेन मागता ताकाय दी, ताका ताचे कडेन दिवन खेळ. जेन्ना आवय भुरग्याक हें शिकयना, भुरगो एकमुळो जाता, मन ताचें बंद उरता, उगटें मन जायना, कोणाक दिवंक सोदिना, आपुणूच म्हाकाच. आनी ते पासत आवयांचेर दवरलेलें आसा, भुरग्याक कशे भाशेन वाडयतात. हें उगटें मन आवय दिता भुरग्यांक. हें मन पवित्र सभेचें मन. आमची पवित्र सभा उगट्या मनाची. आमची पवित्र सभा कोणाकूच भायर आयना. पवित्र सभेन सगळे तरेचो लोक आसा, भावार्थी आसात, शिकलेली आनी नेणार, पातकी आनी भाग्यवंत, ग्रेस्त आनी दुर्बळ, जायत्यो जाणांती आनी कांय नेणांती, उमेदीन वावर करपी आनी आडशी, सगळीं म्हणून आमी एक पवित्र सभा घडोवन हाडटा. आनी हें पवित्र सभेचें मन सगळ्यांक उगटी रावंक. असलें मन मान्यवंत आग्नेलाक आसलें. आनी उगटें मन ना जाल्यार कसलीच प्रगती जायना. प्रगतीचें मन तर आमकां आसा जाल्यार आमी उगट्या मनान वावुरता. उगटें मन आहा जाल्यार प्रगती करता. दोनूय बराबर वेतात. उगटें मन म्हळ्यार कितें? वातिकान दुसरी 20 सभे उपरांत जायतीं बदलपां आयलीं पवित्र सभेंत. आनी थोड्या लोकांक तें बरें दिसलें ना. पवित्र सभा बदलना, पवित्र सभा तशीच उरूंक जाय. आनी तांचें मन पवित्र सभे विशीं बंद जालें, उगटेपण नासलें. आनी आजून तसो लोक आहा जो बंद मन घेवन पवित्र सभेंत आसा आनी पवित्र सभेंत मागीर फूट घालता. उगटें मन आसत जाल्यार पवित्र सभा वाडटा. आनी हेंच ही परिशोध आमकां सांगूंक सोदता तें उगटें मन, सगल्यांक येवपार दिवपाचें मन आनी सगल्यांक वेंगोवपाचें मन हें पवित्र सभेचें धोरण जावन आसा. पवित्र सभा जेजूक आनी बापाक उगटी आसा. पवित्र सभा पवित्र आत्म्यांक उगटी आसा. आनी ते पासत बापाचें मन, पवित्र आत्म्याचें मन, जेजूचें मन उगटें. जेजूच्या 12 जाणांक उगटें मन तो दाखयतालो. जरूय तातूंत एकलो बंद मनाचो आनी आसतले थोडे तातूंत तितले उगटेपणान ते नासले जेजू बराबर. तांकांय लेगून ताणें उगटें मन दाखयलें, तांकां येवकार दिलो आनी तांकां पवित्र आपल्या 12 मदल्यांक मोहीपासान वागयले. इती खबर आज आमी आयकल्या ह्या शुभ वर्तमानांत. सगल्यांचे ताणें पांय धुले, सगल्यांचे. उमक्याचेच धुले, उमक्याक सोडले तशें ना. आनी पेद्रू जाचें मन बंद आसलें, ताका नाका आसलें. हें आनी कितें? मन बंद मनाचो मनीस तो. म्हजो दोनी, म्हजो गुरू म्हजे पांय धुता कदीं जावचें ना. मन बंद, मन बंद. जेजू ताचें मन उगडटा, ताचेर उजवाड घालता आनी तो आपलें मन उगडटा. मागीर हो देखावो आमकां दिश्टी पडटा. जेजूचें उगटें मन, जेजूचें येवकाराचें मन आनी सगल्यांक वेंगोवपाचें मन. 12 जाणां सभे. जरूय तांचो स्वभाव वेगळो आसलो, पूण जेजूचें मन उगतें आसलें. तांची सुविंगोळी, तांचें मन थोड्यांचें बंद आसलें. जेजू तांकां येवकार दितालो आनी आपले वेंगेन घेतालो. पयल्या वाचपान धर्मदूतांच्या पुस्तकांतले अशेंच कितें आमकां मेवता. 12 जाण सेवा कोत्तालेत आनी लोक चडलो. आनी मागीर ग्रेक विधवा आसल्यो तांणी तक्रार मांडली, आमकां कांयच मेवना, सगळें दुसऱ्यांकूच मेवता, जुदेवांकूच मेवता, आमकां मेवना. मागीर तेन्ना ह्या 12नी चिंतलें आनीक 7 जाण प्रधान सेवक भितर काडचे आनी ही जेवण वांटपाची सेवा तांकां दिवची आनी शीस आपूण मागणें करूंक आनी प्रवचन करूंक गेले.
म्हणजे ही सेवा सगल्यांक एक सारकी पावची म्हूण सगल्यांक एक सारकें मौन आसचें म्हूण उक्तेपणी तांणी दाखयलें. पवित्र सभा तशी पवित्र सभा उगटी सगल्याक उगटी ती. आनी हे पवित्र सभेंत आमी वांगडी म्हणटोच जावं बरीं जावं वायटवी जावं पवित्र सभेचें बरें उलयतात तीं आनी जावं पवित्र सभेचेर आड उलयतात तीं तांकां सगल्यांक पवित्र सभेंत सुवात आसा. आनी गवळी कशें आमी आमचे परचेंत असले मनीस आसात मन बंद मनांचे तांकांय आमी उगटे. ताका आमी भायर रावंक जायना. ओ बंद मनांचो मनीस ताची किकोंत करुया ताका कुशीन उडोवया ताका जाप करची न्हय. तो कितें मागूंक आयला जाल्यार ताका ना दिवचें. असली वागणूक गवळ्यांची न्हय. ही वागणूक सगल्यांक उगटी. तेच भाशेन आवय बापूय आवयन बापायन उगट्या मनान आपल्या सगल्या जल्मल्ल्या भुरग्यां सवे वागूंक जाय. आवयो थोड्या भुरग्यांक उगट्या मनान वागयतात दुसऱ्या आपल्या भुरग्यांक तांचें मन बंद जाता आनी तेन्ना मागीर टावंट येवन सुरू जाता. आवयांच्या काळजांत तें आसूंक जाय. मारिया सिंफ्रोजा मान्यवंत आग्नेलाचे आवयचें काळीज उगटें आसलें. सगल्या आपल्या भुरग्यां सवे असलेंच वागणूक आवयांनी दाखोवंक जाय. उगटें मन सगल्या भुरग्यां सवे आनी तें उगटें मन आसा जाल्यार आवयकूय मान आसतलो आनी एकामेकाकूय मान आसतलो. जेन्ना आवय असलें धोरण भुरग्यांक दिना जाल्यार थोडीं भुरगीं मागीर बंद मनाचीं जातात आनी तींच मागीर आवय बापायचेर आड. थोडी आवय आपल्या आपुरबायेच्या भुरग्यांक लिपोवन वस्तो दितात दुसऱ्यांक तांचें पळोवंकूच ना. हें तर उगटें मन घरांत सुरू जायना जाल्यार असले बंद मनाची मनशां समाजान भितर सरतात. जावं आमी तर यात्नीक जाता बंद मनांचे जाले आख्खे पवित्र सभेची दारां आमी दामतले. पाप साहेब फ्रांसीस सदांच म्हणटा चावयो इगोर्जेच्यो पादविकारां कडेन दिल्यात दारां बंद करूंक न्हय दारां उगटीं करूंक आनी सगल्यांक भितर घेवंक. हें पोत्तून पोत्तून तो म्हणटा. आमी कोणाक स्वतावची न्हय पूण जाता ते भाशेन आदार दिवचो उगट्या मनान सगल्यांक येवकार दिवन सगल्यांक विंगून. ही वागणूक जेजूची ही वागणूक ताच्या बापायची आनी हें करूंक पवित्र आत्मा आमकां प्रेरणा दिता. हें आज आमी राजकारण चलयतल्या पासत मागता ते समयार असली वागणूक राजकारण चलयतल्यांच्याय मनांत आसूंक जाय. सगलीं नागरिकां एक सारकेलीं. कोणूय नागरीक ओदीक बरें आनी ते ओदीक वायट अशें न्हय. आनी ते पासत आजकाल राजकारणान तुका गॉडफादर ना पोदोन ना जाल्यार तुजी कामां जायनात. नितीन तरी राज चलता जाल्यार सगलीं नागरिकां एक सारकेलीं. हाका फावोर केलो आनी ताका ना केलो. हाका इलिगल बांदूंक दिलें आनी तो लिगल बांदता आसतना ताका ना म्हणलें. हें उगटे मनांची वागणूक न्हय. हाजे पासून तें सगल्यांकूच लागता. आमकां यादनिकांक लागता कुटुंबाक लागता आनी राजकारण चलयतल्यांकूय लागता. एक पावट उगटें मन जालें ताणें चूक लगून केली जाल्यार उगट्या मनान हांव ताका वेंगयतां हांव ताका येवकार दितां. असली आमची वागणूक जेजूचे वागणूकल्यांतल्यान येता आनी हाची देख आमकां मान्यवंत आग्नेल दिता. सगल्या सवें गोरिबां सवें अदीक करून गोरिबां सवें ताचें मन उगटें आसलें. ताका येवकार दी. तो खंयच्याय वेळार तीं आयलीं जाल्यार तांकां भितर घेय. तांकां पयशांची गरज आहा ते पयशे दिले. कोणाचीं लग्नां जावंक तांचे कडेन पयशे नात आपले काशा दिले आनी आपल्या बाराबरच्यां कडेन मागून दिले. असलें उगटें मन ताचें. तीं दितेलींत काय ना तो दुबाव ताका आयले नात. उगटें मन दिया. आयले जाल्यार आयले गेले जाल्यार गेले. आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणें आहा आयलो जाल्यार दोंगोर आयलो गेलें जाल्यार सूत गेलें. सूत म्हाका कांय दूख ना.
असली वागणूक मान्यवंत आग्नेलाची. आनी ताची वागणूक आज आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी जावं आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, आमच्या पवित्र सभेच्या जिवितांत, समाजीक जिवितांत असले बारीक बारीक वस्तूंनी उगटें मन दाखोवया. उगटें मन दाखयलें जाल्यार प्रगती जातली. बंद मनाचें आसलें जाल्यार आमी थंयच उत्तल्या आनी दुसऱ्यांकूय फोंडांत घालतल्या. असली वागणूक आमी करची न्हय. मान्यवंत आग्नेलाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. तोंड मनीस तो, थोड्या उतरांचो मनीस तो, ओगेपणाचो मनीस तो आनी मागण्यांचो मनीस. मागण्यांतल्यानूच आमकां हें बळ मेवता. उगटें मन आमी आपणाव. जेजू थोड्याच वेळांनी आल्तारांत देंवतलो. जेजूचें मन उगतें आसलें. फारिजेवां सोवें, दंड वसूलदारां सोवें, सगळ्यां सोवें, पातक्यां सोवें. आनी देखूनच ताणें आपलें बरेंपण वांटलें आनी दुसऱ्यांकूय आपल्या विंगीत हाडलीं. आमी जेजूक शेवून असलें आमचें धोरण जावंक आमकां कृपानी बळ ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी मोगाळ बावमडीनो आमचीं तेसावां ह्या वेळार देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख घेवंक ताचे सारके उदार मनाचे भेदभाव करिनासतना सगल्यांक येवकार दितले आनी सगळ्यां पासत वावुरतले फुडारी ते जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमी सगळीं हास्त्या तोंडाची आनी उदार मनाची जावं आनी दुसऱ्यांक येवकार दिवंक आमच्या कालसाची दारां सदांच उक्ती दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाची शांतिकाय आनी उदरगी पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजान आसलोल्या वेगळोचाराचे बानपास मोडून उडोवंक निस्वार्थी मनान आपल्या पोरजेचे बरेपण पळोवंक आमच्या देशाची खरी उदरगत करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. गोरजेवंतांक आनी समाजान बारायलेल्या पासत मागुया. आमी आमचे उक्ते काळजा तांकां मानून घेवंक गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक देवाच्या मोगाची हातयारां जावं बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मान्यवंत आग्नेला पोरी आमी मोगाचे आनी शांतीच्या मार्गार चलूंक आमी मान्यवंत आग्नेलाचो सांत करण्याचो प्रोसेस आमच्या मागण्यांनी बेगीनूच सोपूर्णायत पावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची ते सवां स्विकार कर आनी आज जी आमी हांगासर घेवन आयल्या ती आमच्या काळजां मनांत आसात ती आनी आमी मागूंक नकळो ती लेगून तुजे मुखार घालता ती तूं आमकां फावो कर आनी सगळ्या सवें उगटे मन दाखोवंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळीं उबी रावया. भयणीनो आनी बाबानो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा तुका उलो मारतल्यांचें मागणें आयकून आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलोलीं भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक भर ओनीत आनी सोर तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगल्यांचें एक कुटुंब जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर कार्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगलें तुवेंनूच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचीत संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें ताका कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कोर म्हूण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोर्मदूतांक दिवून मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोर्मदूतांक दिवून मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगो तुया, सुम्याची आमी ओंडो घाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पवित्र वैभवानी सून आमी तुजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्युंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यात्निका वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरबांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये संगाती, तिचो पोती भाग्योंत जुजे, भाग्योंत दोर्मदूतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन.
आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन हात जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ठालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. स्वामियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजें भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Mocha chona kia, mabon koshi bosan, mocha kuri rokta, koshi dado saya. Mocha chona kia, mabon koshi bosan, mocha kuri rokta, koshi dado saya. Jesu jivi tuje, jivi soje, jivi. Unda mulu
जेसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेसू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया जेसू लागीं उलोवया क्रिस्ती जिवीत जिवंक दुसऱ्यांक स्विकार करूंक दुसऱ्यांक सांगताक आमचें जिवीत जिवंक काळजांत आयिल्ल्या जेसू थंय थोड्यो घडयो दोळे बंद करून घोटाय मागुया उबी रावया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच उंड्याचें पोसण आमकां मेळ्ळें आपली स्थिती गोत वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा उदेशी खोऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळजां भर ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया आनीक एक पावट इश्टनो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या पवित्र दोंगरार येवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा आयज तुमी आयिल्ली आसतना पाद्र अग्नेलाचे मजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी हे मीस भोक्तीन समोरमलोल्या मुखेल यादिकांक पाद्री सोकोर मेंडीस पादविकार सांत आंतोनीची फिरगोज शियोली आनी ताचे शिड्यांक आमचे दिनवास हे नोवेनाचे मीस भेटोवन आमचे आमंत्रण स्विकारले म्हूण थँक्यू फादर थँक्यू सो मच पाद्री सोकोरान अ सेंट इन द मेकिंग एक चित्रांचें पुस्तक जें दाखयता मानियोंत आग्नेलाच्या जिविताची मुखेल घडण्यो हें तयार केलां तुज्या वावरा खातीर फादर थँक्यू सो मच कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणें दोर्मिसा उपरांत इगोर्जेन जातलें एक नवी सीडी पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक आयिल्ली आसा आनी ती बँड स्टँडांत मेळटली आमचे पिलाचे संस्थेचे पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसान वचून मेवची 2024 वर्साचे कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडांत विक्रेक आसा आमी मागता इश्टनो दर एका कुटुंबान ही डायरी बायबल डायरी व्हरची सांजचे तेरसाचे मागणें जातूच ती वाचची दुसरे दिसाचे वाचप वाचचें
ताचेर नियाड करचे आनी भशेन देवाचे उतरांतल्यान वाटचे म्हणून आमी तुमकां सगल्यांक उलो मारता. नोव्हेंबराचे 17 तारखेर सकाळीं 10:30 वरांचेर मीस केरीत पिडेवंता पासत आमी भेटयतले. त्या दिसाक पवित्र साक्रामेंताची बुजवण, पवित्र तेलाची मागणी, डिलिव्हरन्स प्रेयर आसतले. दनपारचे सुमार 12 हे सोंपतले. मुखेल याज्ञीक पाद्री कायतन दोरादो, पादविकार बिचोलींचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मीक कार्यावळ चलयतलो. आमच्या मानेवंत आग्नेलाच्या सांत करोना पासत मागूंक नोव्हेंबराच्या 17 तारखेर हांगासर नायट विजील आसतलें. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हे विजील चलयतले ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेड्स फॉर जीजस एंड मेरी आनी ताचो पंगड. म्हणटच तुमी येवन तुमी फायदो काडचो आनीक पाद्रागलेलाक सांताचो मान मेळूं म्हूण मागूंक तुमकां आमी आमंत्रण दिता. मोगाळ इश्टनो, सुबामजीन आश्रमांचे पिलारचे पाद्री आमचे व्हडले सेमिनारींत मेडिटेशन नियाड अद्देवर फाल्यां ब्रेस्तारा दीस आनी पोरां शुक्रारा दीस सकाळीं 10:30 ते 11 पर्यान आनी सांजचे 5 ते 5:30 पर्यान कोत्तेले. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. मोगाळ इश्टनो, ह्या पिलाच्या दोंगरार येवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज टोनी डायस पोंडातान अशें सांगूंक लायता. 1.5 वरस पयलें हांव जेवणाक बसलेलो आसतना म्हाका कितें तरी जालें आनी हांव सोकला पडलो. दोतोराक दाखयल्या उपरांत स्कॅनिंग करूंक लायलें. घुमून आयलें की काळजाक 4 बुराक आसात म्हूण. हांव सिटितां भायर पडलो आनी टॉयलेट करतना रगत व्हांवतालें. दोतोरान म्हाका 2 होरां दिल्लीं. तेन्ना म्हजे बायलेन भावार्थान मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून देवा लागीं मागलें म्हाका बरो कर म्हूण. आनी बरो जालो जाल्यार हांव तुजो उपकार परगट कोत्तली म्हूण. आनी अजाप म्हणल्यार त्याच दिसाक हांव बरो जालो आनी स्थितींत आयलो. हांव सामको बरो जालो आनी म्हाका डिस्चार्ज करून घरा परतून धाडलो. आनी दोतोरान म्हाका कांयच वखदां पुर्यान फुडें घेवंक दिवंक ना. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच सांताचो मान फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता. होय मोगाळ इश्टानो, भावार्थान केलेली मागणी आनी भावार्थान केलेली मागणी देव जेरूल आयकता. आयज आमी ह्या पिलाच्या दोंगरार पाद्र अग्नेलाच्या पांयाशी आयलोली आसा. आमचोय भावार्थ जागोवया आनी ह्याच भावार्थांतल्यान जी आमचे आवंडी आसात, आमचे प्रश्न आसात, आमची दुयेंसां आसात, ही सगळीं एकठांय करून मानेवंत आग्नेलाच्या हातान घालून सायबा आमची काकलूत कर, आमकां आशिर्वादान भर आनी आमकां पेकोणी दी म्हणून आमी दिमेर पळोवन ह्या नोवेनांत भाग घेवया. घोट्टा ताणें दिमेर पळोवची, दुसऱ्यांनी उबी रावची. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळोवंक मागणे. सगळीं आमी बाराबर म्हणुया. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान
तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोड पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. उबी रावया. आशिर्वाद दिवच्या आदी हांव पिलारचे संस्थेक आनी देखून फादर एंडलाक दिनवासता. ताणें म्हाका हो सोयेक दिलो म्हूण आमच्या भावार्थ्यांक घेवन येवंक बायगोंत आंतोनीच्या फिरगोजेच्या सिओले आमी सगलीं तुमकां दिनवाशी आनीक देवान किरीत आशिर्वचनां तुमचेर ओतो म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.